आता खबरो विस्तारान। ग्रेटर पीडीएक लागून पीडित जाल्ल्या थळाव्यांनी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाया कडेन 19 मार्चाक मेळटले तेन्ना ग्रेटर पीडीए डिनोटिफाय करचे म्हण मागणी केल्या। ना तर 6 एप्रिलाक पणजे बस स्थानक ते आझाद मैदान मेरेन निदर्शनां काडटले म्हण शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। तुम्ही जे आमकां लोकांक म्हणजे पीडीए नाका म्हणून झगडटा त्या लोकांक तुम्ही मॉब म्हणलेले, त्याच उतरांनी तुमकां सांगूंक सोदता हे मॉब 19 मार्चा पयलीं जर तुम्ही डिनोटिफाय हे 6 पंचायती करिना जाल्यार हेच मॉब कितें करतले ते 19च्या नंतर 6 तारखेक ते तुका कळून येतलें। आनी कितें लॉ एंड ऑर्डर्स ते रातीन घेतले आमी जाल्यार विजय and Babush will be responsible for this. Every punch member has to be responsible for conducting the meeting and explaining them about what is the disadvantages of PDA. हे जेन्ना फुडें आमी फाल्यां मीटिंग दवरली आसा अराउंड 7 फाल्यां 7:30 सुमार आमी निकासान मीटिंग दवरली आसा। हातून पंच मेंबर्स, सरपंच as well as MLA and all the agitators will be coming over there. लोकांक घेवन पीडीए चलयतलो, लोकांक कितें पीडीए वतलो फकत प्रोजेक्ट पास करपाक, पयलीं मॉडलां तेजी आमी आयकपाचें आसा आनी ती मॉडल आयकपाक आमी गासले उरना। आमची आतां आमी 6 तारखेर हें करलें आमी एज्युकेशन मंचा दवरला, बस स्टँडार आमी 4 सुमार करतले 6 तारखेर तात्या कडेन आनी थिंगा सावन आमी मार्च करून आझाद मैदाना कडेन। आनी आनीक एक म्हाका सांगपाचें आहा, हे पळय तेणी आतां पीडीएन पळय आमचे विलेजी घाल्लेले आहा तेणी डिविजनां केलेलीं आहा। डिविजनां केल्या एक गांव घातला आनी एक फुडलो गांव घालूंक ना। कालाफ्रान तेणी चिमलाके घातला पीडीएन, कालाफ्रा पार्ट घातल्या आनी वेळशे सोडला। To Babush Mansara, get away from our PDA, give our lands to the people of Santa Cruz and everything will be at peace. But if you don't do that, we are going to march onto the streets.